चालला. या वर्सा भगवान परशुराम जन्मोत्सव साजरो करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोमंतक भुमीचो जनक आमचो भगवान परशुराम हेंचो जन्मोत्सव 18 एप्रिलाक आमी करपाचो ठरयल्लो आसा. तेन्ना आमी आमच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा कितें आसा ती फुडली रूपरेषा आमचो विष्णू केरकर सांगतलो. हांव या सनातन धर्मरक्षा समितीचो उपाध्यक्ष यशवंत बांदेकर. आता या 18 तारखेर जो कितें कार्यक्रम जावपाचे आसा तेची फुडली रूपरेषा तुमकां विष्णू केरकर सांगतलो. जय श्रीराम. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक येवकार. येता ते 18 तारखेक तिलक मैदानान हो आमी भगवान परशुराम जन्मोत्सव घडोवन हाडटा. हेज्या खातीर आमकां लाभले आमचे परमपूज्य आमचे स्वामी पद्मश्री सद्गुरू स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज आनी तेंचे आशिर्वचन आसतले. मागीर आमच्या हेज्या खातीर आमचो मेन वक्ते आसा ते आसा डॉक्टर गौतम खट्टर. तेजे बरोबर आनी एक वक्ते आसा काजल सिंगाले. तेका आमी काजल हिंदुस्तानी म्हणून वळखले जातात, ती आसतली. तेज्या उपरांत आमचो जो स्वामी आसा तेजे आशिर्वचन आसतले. आनी तेजे उपरांत कार्यक्रमाचो आमी एक यंग जनरेशनाक अट्रॅक्शन म्हणून आमी भजन क्लबिंगाचो एक न्यू ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा. त्या निमित्तान आमी एक केशव म्हणून एक बँड आसा दिल्लीचे, जे हालीं आमचे पंतप्रधान श्री मोदी तेंचें नांव बी घेतलेलें मन की बातान. ते येवपाचे आसा, ते परफॉर्म करतले. हेज्या खातीर आमकां आमचे चीफ गेस्ट लाभलेले आसा. आमचे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. मागीर आनी आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो. आनी तेजे उपरांत आसतले आमचे कृष्णा दाजी साळकर. आनी आसतले आमचे वांगडा संकल्प आमोणकर. रोहन फोर्टेनूय येवपाचे सांगला, पूण शुअर ना, पूण तेंचें नांव आमी घेता. गिरीश बोरकर आसतले. आनी आमचे वास्कोचे लाडके नाना बांदेकरूय ह्या प्रोग्रामाक आसतले. आमी आतां मागता आमचे जे वेगवेगळे समाजाचे मंडळाचे जे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी तेंच्या समाजाक आव्हान करपाचें. आनी बंजारा समाजाचे आमच्या वांगडा आसा आनंद आंगडी. ते आतां फुडें एक आव्हान करपाचें आसा. आनी ऑल गोवा बंजार समाजचो अध्यक्ष हांव सगळे समाजाक आनी आमचे बंजारा समाजाक सगळे तिलक मैदानान येवन मोठे प्रमाणान कार्यक्रम भागी घेवचे. सब पूरा गोवावासियों को आह्वान करते हैं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5:30 बजे तिलक मैदान में आए.